मुखार उबो रावशा आमची मोग्या फावो कोणा फावो नासताना फुग्या मोगान देवान कंठार केल्या फावो नासताना फुग्या मोगान देवान कंठार केल्या ताचे उतोर कानार पडून सगळ्या जिवो कोणूच उरून ताशाका चिगोच्या आयसे वचोयतलो ताशाका चिगोच्या आयसे वचोयतलो ही मिसाची भेट हांव समर्पितांक घेवन संकल्प होईन ते सावन आयवो माताय स्पिरीस ताका संपल्यार आयज 1 वरस भरता. देवान ताका सर्गींचें सूख दिवं आनी ताच्या घरच्यांक आनी सगळ्या ताच्या सोयऱ्यां दायऱ्यांक इश्टा मित्रांक बुजवण आनी गोटाय. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणींनो पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत गो, सोम्या काकूत गो, क्रिस्ता काकूत गो, क्रिस्ता काकूत गो, सोम्या काकूत गो, सोम्या काकूत गो. तेच परी आमी मागुया. आयज बड्डे आसात. बड्डे ऑफ रेमी डिसिल्वा, मारिसा वियागस. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आनी तेच परी फादर हेनरी फाल्कांव हाची आवय आपलो वाडदीस हो बड्डे संभ्रमता. तिकाय आमच्या मागण्यांत दवरया. तिचे पासत, तिच्या पाद्री पुता पासत आनी तिच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. काकूत सारा देवा, आमी भोव ओसोक भुरगीं तुजीं. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे विणवणेन आमच्या ओसोकतायेंत आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी लग्नाची परब सोमतोच
तोबितान आपल्या पुता तोबियासाक आपोवन म्हणलें, म्हज्या पुता, तुज्या सांगाता वचून आयला ताका तुवें कितले फारीक करूंक थारायलोल्या वोन ताका ओदीक दी. म्हणटच तोबियासान आपल्या सांगाताक आपोवन सांगलें, तुवें म्हाका केला तितल्याची मोजोरी कशी, तुवें परतून हाडला ताचे ओर तुका दवर आनी शांतीन वच. तेन्ना राफायलान तांकां दोगांयकूय कुशीन व्हरून म्हणलें, देवाची वाखाणणी करात आनी तुमचे पासत ताणें केलां तितलेय खातीर सगळ्या रोचणा हुजीर ताची तुस्त करात. ताचें नांव वाखाणात आनी वयर काडात. सगळ्या मनशां मुखार फावो ते पोरी देवाची कर्तुत्वां परगट करात आनी ताका आर्गां दिवंक केन्नाच विसरूं नाका. राजाचो गूट सांबाळल्यार बरो, तरूय देवाची कर्तुत्वां परगटूंक एक व्हडतो कायदो. फावो ते पोरी ताका आर्गां दियात, बरें तें करात आनी तुमचेर कांय वायट येवचें ना. आडगां करून गिरेस्तकाय एकठांय करचे सुवातेर उपास करून मागणें केल्यार आनी प्रमाणीकपणान जिवन भीक घाल्ल्यार ओदीक बरें. भांगार पुंजावचे सुवातेर भीक घाल्ल्यार ओदीक व्हडतें. भीक मरणांतली वाटायता आनी सगळ्या पातकांतली नितोल करता. भीक घालतात तांकां भरपूर जिवीत मेळटलें. पातक करतात आनी वायट मार्गार चलतात ती आपणाकूच नुकसाण करतात. कांयच लिपयनासतना हांव तुमकां सगळें सोत तें सांगता. राजाचो गूट सांबाळल्यार बरो, तरी देवाची कर्तुत्वां परगटूंक एक व्हडतो कायदो. हें तुमकां हांवें एक पावट सांगलां. तूं आनी सारा मागणी करतल्यात ती हांवें मुयविवून सर्वेस्परा मुखार पावयली आनी वाचली म्हूण जाणो जायात. तूं मेल्ल्यांक निकिपितलोय ती खबर हांवें पावयली. जेन्ना जेवणा वेलो उठून मेल्ल्यांक पुरूंक वचूंक तूं फाटीं सरूंक नाय, तेन्ना तुज्या भावार्थाची परिक्षा करूंक देवान म्हाका धाडलो. आनी तशेंच तुका आनी तुजे सुनीक बरी करूंक म्हाका पाठयलो. हांव राफाएल सर्वेस्पराच्या वैभवा मुखार भितर सरूंक तयार आसात आनी भक्ताची मागणी देवा मुखार पावयतात त्या दुता मदलो एकलो. आनी आतां प्रितुमेवेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात आनी देवाक आर्गां दियात. म्हाका धाडलोलो ताचेशी वेचो म्हजो वेल पावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जवाब, आमचो देव जियेता सासणाच्या सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. आमचो देव जियेता सासणाच्या सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. सर्वेस्पर एकदां कास लायता आनी एकदां बोक्षिता. तो मनशांक खोल नरकान घालता आनी तांचो सामको भस्म जावपांतली तांकां निवारता. कोणूच ताच्या हातांतलो वाटावना. जवाब, आमचो देव जियेता सासणाच्या सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. तूं जर सगळ्या काळजान आनी सगळ्या मनान ताचेशी परतून येशी आनी प्रमाणीकपणान ताचे मुखार चलशी, तोय तुजेशी परतून येतलो आनी तुका आपल्या मुखामोल आनीक लिपोवचो ना. जवाब, आमचो देव जियेता सासणाच्या सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. पोल्या कितले बोलेपणान तो तुका वागयता. व्हडले ताल्यान ताचे उपकार आठोय.
नीत करतल्या सोवेस्पराचें नांव वयर काड. युगा काळजाच्या राजाची वाखाणणी कर. जवाब आमचो देव जियेता ससनाच्या ससनाक, ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार म्हज्या परदेसान ताची वाखाणणी करून गायता. पातक केल्ल्या राष्ट्रांक ताची पदवी आनी व्हडतेपण परगट करता. जवाब आमचो देव जियेता ससनाच्या ससनाक, ताचें नांव व्हड जावं. पातक्यांनो, ताचे शी परतून यात. तुमची चाल ताचे मुखार प्रमाणीकपणाची जावं दी. गोळी तो तुमकां आपलें बोळेपण दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो. जवाब आमचो देव जियेता ससनाच्या ससनाक, ताचें नांव व्हड जावं. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, solvesporak, soy. Jesu papace udotu, taciamo baci kobosa. Jesu galoka tu spartu, adna papaci pavogie. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, solvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्याय. आपले शिकवणेन जेजून उरपणचीक म्हणलें, धर्मशास्त्र्यां विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावलीं घालून भोवूंक, तिंट्यार सालाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो स्वातो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांचीं फिसां घेवन विद्वांचीं घरां दारां ते खावन उडयतात. तांकां तेवून लांब जोडटी फावो जातली. आनी जेजू धर्म पेटये मुखार बसून लोक कसो पेटयेन दुडू घालता तें चोत्रायन पळयोवन आसलो. आनी सोबार गिरेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुल्य नाणें एका पावा इतले तांतूंत घाले. आपल्या शिस्सांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटेन दुडू घाल्यात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाल्यात. तर सगल्यांनी ओगळें आसलें तांतलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलें आपल्या जेवणाक काणाक जाय आसलें तें लागून हिणें घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. दुनिया तुज्या क्रिस्ता. विधवेचे 2 नाणें जालें व्हडलें दान जेजूक. विधवेन फक्त 2 सुपुल्ले नाणें घातले. दुसरी आसा ताणी जायते दुडू धाडले. एकल्यान घोडी कोटोरी गायली आसतली 100 नाण्यांची. जेजू कितें म्हणूंक सोदता, तुमचो हात सदोळ करात आनी देव मंदिराचें भांडार आहा तितून जायतें उदार मनान तुमचें धर्मदान दियात. Jesus wants to say, loosen your hand and contribute generously to the temple treasury. Yes, maybe. But there is also another perspective what Jesus implies. प्रतीच्या बाबळीना आयचें शुभ वर्तमान 2 पॅरेग्राफांनी वा 2 उतारांनी वांटलेलें आसा. दुसरो उतारो जेजून वाखाणल्या ते विधवेक जाणें 2 नाणें घातले. पण पयलो उतारो सारकी खोर शिटकावणी धर्मशास्त्र्यांक.
धर्मशास्त्री खूंय मेळटले जेजूक चडशे हेर कडेन मेळत पूण ते देव मंदिरां मेळटले न्हू कित्याक ते धर्मा बाबतींत शिंकताले आनी दुसऱ्यांक शिकयताले आनी जेजू जेन्ना देव मंदिरांत आसलो आनी विधवा दान घालताले आनी जेजू तिका कडेन तेंगे शिकोवप चलता आसलें ताका लागून जेजू म्हणटा हे धर्मशास्त्र्यां कडेन मातशें सांबाळून राव चतूर राव सगलें तें कितें शिकयताय तें आयकनाका कित्याक ते शास्त्र शिकयताय आनी शास्त्र कितें सांगता शास्त्र म्हणटा देव म्हणटा शास्त्रांत की हांव विधवांचो पोरक्यांचो आनी अनाथाचो देव आय एम द गॉड ऑफ द विडोज द ऑर्फन एंड द स्ट्रेंजर आनी म्हजी हांचे सवें हांव ओदीक दयाळ आनी मोगाळ सगळ्यां सवें दयाळ पूण हांकां कितें वायट जालें खाचकोन म्हज्या काळजाक लागता आनी धर्मशास्त्री तेच कोताले विधवेगे बाट बेंस घर घेवन तांकां रस्त्यार सोडून तुमकां कोण ना तीं दुर्बळां दे आर द पुअर ऑफ द लॉर्ड ओल्ड शास्त्रांची आयडियर सांगिल्ल्यो मुद्दे सांगले कल्पना सांगले व्हड भासाभास केली म्हूण जायना शास्त्राचो सिंपल प्रिंसिपल द लॉर्ड इज द गॉड ऑफ द विडो द ऑर्फन एंड द स्ट्रेंजर हें तुम विसरले तुम तर देवा बाबतींत सांगताय जाल्यार तुमगे कोरण्यांतल्यान ओदीकान ओदीक विधवा सवें तुमी मोवाळ आनी दयाळ जावपाचें तांकां भीक घालपाचें पयलीं वाचप राफायल देवदूत सांगता हांव देवदूत हांव बेस मनीसान येयला जायत पूण हांव मनीस न्हू हांव देवाचो दूत स्वर्गांत तुमकां आदार दिवंक येयला आनी उगडा आसतरात तुमी म्हाका पयशे दिवपाक सोदताय भांगर रुपें तें नाका तेज्या परस भीक घेतल्यार अदीक बरें आनी भीक मोरणांतलें आनी कास्तींतलें वाटायता आनी जेजू तेंच सांगता तुमी तरी विधवा आदार केल्लो तुमगे सगळीं आडगां देव तुम बक्षिता आसलेलो तुमकां सर्गींचें सूख फावो कोता पूण तुमी जिवीत बदलूंक सोदनाय तुमी विधवांक सोतावपा सोदताय गोरिबां सारकें पिडून हावपा सोदताय जाल्यार तुमचेर जुट्टी आसा आयज म्हाका आनी तुका उलो हे विधवेचे म्हाका इस्तिमोसावन दिसता की त्या विधवा सगळ्या विधवांनी इस्रायलाच्या विधवांनी जायतें सोंसलां आसतलें पूण देवाचेर बाबार्थ उणी केलें ना तें म्हणपाचें आवय देव मंदिरान 2 नाणीं घालपाचें देव मंदिराच्या मनशांनी आमकां लुटल्याय आमकां खायल्याय आमकां रस्त्यार सोडल्याय आमगे बाट बेंस वयल्याय पूण तरी पासून ती येता म्हाका 2 नाणीं हाय हांव घातां मनशांनी आम सोतायले जायत मनशांनी आमकां रडोयल जायत आम दुखोयल जायत पूण देवाक आम विस्वाशी देव आहा आम चोयतलो आमगे देव तो आयज आमच्या कुटुंबांनी अशें जाता न्हू एकलो भाव एकली भयण सुद्दां सगळें बाट बेंस गेलें दुसरे भाव आनी भयणांक आनी तेंगे बायलांक आनी भुरग्यांक आनी घोवांक सगल्यांक भायर उडोवया अशेंच चलता आयज हो संदेश आमकां एकाच आवयचीं एकाच बापायचीं भुरगीं आमी कित्याक ही जोगडीं एकाच घरांत जल्मलीं एकाच घरांत वाडलीं दुसऱ्या सवें ओदीक मोवाळ जाया पयलीं मोवाळ जाया म्हज्या भावाक आनी म्हज्या भयणी सवें वय हांव जोडटां बरो मुको गिरेस्त मुगे घोवाक मुगे भावा कडेन आनी भयणी कडेन तितली गिरेस्त कांय ना जायत ती आहा ती लोगूत ती आस कित्याक म्हाका देवाचें उतर आयज आयकात जिवीत नियाळात आनी भाग्यवंत मिंगेलीचे आनी सायबणीचे मजतीन जिवीत तुमचें बदलात भेटोवणे वेळार गायोन गावया C15 देवा उतर आमी घेतला पेज 34 C15 पेज 34
म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पूर मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवां खातीर तूं अजांपवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिन वासणेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विस्मितां. सर काळी मनशांताय कितलीं ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानबीक चाकोनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा सर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळवून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मन्नांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वा जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापान सगल्या यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवा सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काळीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सटवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सटवंडाराचे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदारका कुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयचुबेच्या भावार ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपुल्यान ती सगलीं सुभागी सोम्या तुवें जेमचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेळार गायोन गावुया D42 तुजेच फाटल्यान येता जेजू पेज 71 D42 पेज 71 तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्यान मुखेल आमी मरता जेजू आमच्या उड्यार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्यान मुखेल आमी मरता जेजू आमच्या उड्यार जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासा ओरोणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार ओरोणांतल्या
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंडारा जेजूच्या जिवांत तुवें आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कांय कळोवण्यो. आयज 3:30 वाजता ऑल्टर सर्वर्स हांकां मिटींग आसा. गेल्या सॅटर्डे आमी सुरू केल्या. मागता आवय बापाय लागीं तुमी भुरग्यांक धाडची. आयज सांजे इंग्लिजींतल्यान मीस ना. टुडे नो इंग्लीश मास, कित्याक सांजे 9 मीस आसा 6 वाजता कुरासांव जेजूचें ओ सेक्रेट हार्ट ऑफ जेजस हाचें. फाल्यां 8 वाजता कॉर्पुस क्रिस्ती व सांतीस साक्रामेंत हाची परब. कॉन्फ्रात भाव भयणी आपले ही परब संभ्रमतात. मागता सगल्या कॉन्फ्रात भाव भयणां लागीं ह्या मिसांत वांटो घेवंक आनी परब संभ्रमूंक. पुरसांव पावसाचेर आसा. पावस आसा, पुरसांव ना. पावस ना, पुरसांव आसा. फाल्यां 9:30 वाजता दोतोनीचें उक्तावणेचें ओ इनॉग्रल मीस जातलें. दोतोन 8 वाजता तावन सुरू. गेल्या आयताराक थोडीं भुरगीं आहलीं. हांव मागता सगल्यांनी येवचें, कित्याक हांवूय सजमतां गेल्या आयताराक इस्कॉल कॉमेर्स जावंक ना. आयज इस्कॉल कॉमेर्स जालां. तुमी आवय बापायनी सगल्या भुरग्यांक तुमच्या धाडचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार गायोन गावया. R31 साक्रामेंतान रावलेल्या पेज 193. प्रार्थूया. देवा, एका ओचापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मनाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तांबन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासनांच्या सासनां. देवाचो आदार सदांकाल आमचे ताय आसूं दी. शेवटा गायोन गावया. R14 जेजू खालीस तुझे पेज 182. R14 पेज 182. Gesù Cristo